हाव अंगडी येऊन अर्ध घंटे वैरदल्ले अनिके बहुत निदायनी एक एक पंता व्यार कोण घेतदायना त्या नमने व्यार असता एक एक दिवस अयो गिराकी केदने तती मुन रागची परिस्थिती कसंकी अबा थो इतल वेळ दಲ್ಲರಿ अनिके कोणे पत्त नामू ಅತ್ತ ಗಾಂಬೋನ ಅಂಗಡ್ದಲ್ಲ ದಶಿದವನು ವ್ಯಾರ್ಚಿಕೆ ಊಣಿದತ್ತ ಕಸಂಕಿ ಮುಕ್ಕಾರನಿ मम्मा नमस्कारू हाव सदानंद म्हणू हा नमस्कार मम्मा ये येती हंगे येती कसं लेखते राबलिंती कसन सामान दाव का असेल तुमका तुमगेल भाव असले री एक चुरा पैतत्वे मम्मा हाव तंगेल गुल्लो का असिले मिगेल भाव वे तो हंग नामू तो फॉरिनंत अशिमू हा कसने फॉरिनंत असवे कसन उलयतात मम्मा दुड्डू गिड्डू वापस कोरकदायत म्हणून अशी उलयतात की कसन तुम्ही मम्मा तुम्ही कसन उलयतात म्हणून म्हाका कळतना सम अर्थ दव तशी सांगत मम्मा तुगेल भावान मिगे लागी 5,000 घेऊन 3 महिने वयर जाल्ले अर्जंट म्हूण घेतिलो आज नाही फाय भितर वापस दिता म्हण सांगिल्लो इतले दीस जाले री पत्त ना म्हाका येद्रा म्हणल्यार पुरा फाय दिता पर दिता म्हाका थंय दुड्डू मेळचे आसा हांगा दुड्डू मेळचे आसा म्हणून म्हाका नांचेत आसा तो लेखला हांव ताका सोदून घेवन दुड्डू वापस घ्या ना म्हणून हांव तागेले एड्रेस कशकी कोण सोदूंक घेनो हांगा आयला मर्यादेरी मिगेल दुड्डू दिल्ल्यार सय नतल्यार हांव पोलीस कंप्लेंट दिवका जाता हा कसने पोलीस कंप्लेंट वे पोलीस कंप्लेंट दल्ला दियेती कसन दल्लारी करती म्हाक कसने काही ತೊಂದ್ರೆ ना इत्याक म्हळ्यार मिगेल भाऊ हंग ना तो कळवे हो होईवे चांग उतरक पुरा भगवत नाही म्हण दिसता नवे बब्बवंग पुरा हेंची काम की म्हणू असिलेंग पुरा हांट घालनो होड अंगडी करचे अंगडी पळयल्यारी येद्दी होड बुद्धी मात्र येद्दी सान सुरवेरी दितल्यांक पुरा दिवन गे येती तू खंयकी अड्रेस चुकून हंग घेवन असच्या पुरो तू कोणाला त्याला निमगी मिगेल भाऊ फॉरिनंतस म्हणून सगळे सांगतात पडे खंयकी येऊन कोणाकी जोर करता नवे कसं म्हणलं तू असिलेंक पुरा हांट घालनो असं लांगड दवरला म्हणून हांट घालनशी आनी कसने न्याय ರೀತಿರಿ ಜೊಳ್ಳೆಲ್ದಲ್ಲರಿ ಇತ್ಲ ಪ್ರಕೋರುಸ್ ದತ್ತ सिल्वे असिलेल मत्तेरी पत्तर दवरगेनो तुम्ही घरावयर घर बांधून घेत असत की कसंकी आणि हांव चड उलयना पळे हांव तुका एक दिवस टाइम दिता तितले भितरी मिगेल दुड्डू म्हाका वापस केल्यार सय नातल्यार हांव पोलीस स्टेशना कंप्लेंट दिवची गॅरंटी तुगेल भाव येयला री ताका सांग पळे म्हाका अशे एकलो भाव आनी एकली बहिणी मिगेल भाऊ फॉरिनांत आसा तागेल धुव शिकचे खातीरी इंडियाक आयल्या त्यावेळी ती हांगना ती होड सिटीन तू पीजींत राबून शिकता आसा खंयकी तिका टाइम मेळयलो तेन्ना आमगेल घरा येता आनी मिगेल बहिणी आस पळे ती काही हॉलिडेक जाल्ला हांग आसचे हांव एकलोची कळवे तू कोणाल वयर कंप्लेंट दिल्ल्यारी दी म्हाका कांय भंय ना मिगेल कडेन चूक ना म्हण मागिरी हांव इत्याक भिव का पळय मम्मा हांव एक स्कूल टीचर आमकेवचे थोडे संबोळू तुमको गोतस का नवे टीचर्सांक चड संबोळया ना म्हणू ते संबळान तू हांव घर आनी चलो न्हू कसं की 4 कासू वट्टकोन दवरले ते मिगेल ग्राचर की कसं की तुगेल भाऊ म्हाका खंयकी एक पंत परचे जावन म्हाका थोडेची सहाय केलतो आमगेल घरा काम थोडे कोण दिल्लो मम्मा अर्जंट आस मम्मा आमगेले एक होड अंगडेनी आस तुम्ही मिगेल वेळ नंबीक दवरन एक 5,000 दिलेल जाल्यारी भारी उपकार जाता आशिल्ले म्हणून एक नमने मगलावरी केल्लो तशी जावन हांवें नंबिके ते दुड्ड दिल्ले आतां पळयल्यारी तुम्ही बाबो सेरून अशी करता आसती असो मिगेल ग्राचारू इतले केल्ले नवे आनी हांव पोलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिवचे बाकी दवरना हांव वता इते मागिरी पोलीस स्टेशनांत मेळया आमी कोण बहो कसन उलयत म्हणून म्हाका कू अर्थ जायना मिगेल भाऊ म्हणटा कोण अशें पुरो कोण की कसं की कितापती करता आसती कोणाल काम बहें
नमस्कार मम्मा. मिगेल नाव रमानंद म्हणू. तुमगेले भाव असले रेक्चर आपयतात वे. हा, मिगेल भाव वे. ताण कसने तुमगेला दुड्ड घेतला की? होई होई मम्मा. मिगेलागी 3,000 घेतलो. घेऊन एक 4-5 महिने दल मम्मा. घेतील मनुष्य पत्तो ना. ताका सोदून सोदून पूर दल मम्मा. मागीरी कशकी कशकी कोरनू तुमगेला अंगडी घेऊन पौल पळय येताजी. म्हाकंतू पूर दल्ला मम्मा. मागेल दुड्ಡು म्हाका वापस केलेल जाल्यारी भारी हेल्प जातसील मम्मा. पळय मम्मा, तू कोण म्हणू म्हाका गोतना. कोणालकी अंगडी म्हणू, कोणालकी अंगडी कैलाकी म्हणू. तू अड्रेस समज चक्क कोण घेऊ का मम्मा. इत्याक म्हळ्यारी मिगेल भाऊ हंग ना. तो फॉरिनान तस. आणि फॉरिनान तसिलो हंग घेवचेक साध्यस्वे. त्यामुळे 3,000 घेवचेक साध्य वेतो. हो बाबा पुरा एकूल्याक की म्हणू. तुमका चंदूतर सांगल्यारी कळेश ना. मिगेल कडे जना कापून हाणू. तुमगे लांगडी तसील सामान पुरा होऊन वेल्यारी त्यातनं बुद्धी येत की म्हणू. पळय 2 दीस टाइम दिता. तुगल वैरी एक ನಂಬಿಕೆರಿ. इतले भितर मिगेल दुड्ಡು वापस केल्ले दल्ले. नातलरी कसं कोरका म्हणू म्हाका गोतस. मागिरी तुका कसनेची हानी दल्लरी हांव जबाबदारी ना कळवे. हे कसन ग्राचार रहिला बा. कोण हन्नी पुरा. कोण मिगेल भाऊ कोण हंगेला दुड्ಡು घेतला. कसन म्हणू म्हाका एक्कय तला मूळ कळता ना मू. हॅलो मम्मा, तुमगेले भाव असल्यार आपयतात वे. म्हाका तांगेलागी अर्जंट उरलोच काम आसा मू. मये सगळ्यांक काही सांगून सांगून पूर दल्ले. आता तू काही तेंची सांगतस. मिगेल भाऊ हंग ना. तो फॉरिनान तस कळवे. आणि मिगेल भाव म्हण सांगू नो कोण की तुमका मोस करतस का. ते कोण म्हणू सुरवेरी चक्क करती. वई वई मिगेल बमणान चक्क कोरनो दुड्ಡು दिवक आसिले. दಲ್ಲರಿ तुगल भावच पळे. मिगेल बमणाक चंद कोरनो उल्लोनु ब्रैन वाश कोरनो ते हे पुरा सांगूनु दुड्ಡು घेऊन चमकलो. अत्त ताक दुड्ಡು वसुली कोरचे ताकत ना. मिगेल बम्मणू एक चिके पेद्दू. तशदावनु हांव हंग घेवक दल्ले. पळ मये खंडित मिगेल भाऊ हंग ना कळवे. तुमगे लद्रकदಲ್ಲರಿ फोन करून उलयत तगेलगी. आता कालंतू पट्टीमागशी असल्यारी फॉरिनन तस म्हूण संगेत. हे पुरा ट्रिक्स आमगेलाक चल ना कळवे. मर्यादे दुड्ಡು दिल्लर सೈ. नतलरी हांव कोर्ट मेटले चढता कळवे. तुमका हांवें खंयच्या थरान सांगका मिगेल भाव हंग ना. कोण म्हणू समज चक्क करत मये. हांव हे कोण म्हणून सोदू का. मागीर तुमका पुरा उत्तर दिता हांव. चक्क कोरका म्हणू कसने ना. हे पुरा तू लाट पुट्ट मिगेला दवन घेऊ नका कळवे. हे गावंतू मुंडास ಬಂದಿತ್ತಲೋ. तू आणि तुगला आनू म्हणून गोतस. होय मिगेल आनू मुंडास ಬಂದಿತ್ತ. म्हाका सानसतना अन्नल म्हणके मुंडास बांधून घेवका म्हणून आशी दत्तसिले. तशी जावन हांव खंयचे एक हांगसेन तू मुंडाशी बांधून घेतसिलो. तेंची म्हाका तो अभ्यास जावन गेला. मात तरी मुंडास ना म्हळ्यारी कसन की एक नातलावरी फील जाता म्हाका. तशी जावन हांव नित्याची मुंडास बांधून घेता. मिगेल मुंडासाक आनी मिगेल भावाक दुडवाक कसन संबंध म्हणून मात्र म्हाका कळता ना मू. हे गावंतू मुंडास ಬಂದಿತ್ತಲ್ म्हळ्यारी तुमगेल घरची मात्र नवे. तो दुड्ಡು घेतिलच पळ आमगेलागी तुगल भाव म्हूण सांगूनु. तो हांवें मुंडास बांधून घेता कळवे. इतले साक्षी पूर्णवे. तो तुगल भाव म्हूण सांगचक आनी पळोवचकय तो चिके तुगल म्हणकेच आस. तो मुंडास बांधील मात्रक तो मिगेल भाव म्हणून तुम्ही तीर्मान केलेल पुरो. आमगेल पळयत मये पूर तुकून होड अंगडी कळवे. आमका हे समाजांतू एक गौरव आसा. आमगेल नाव कोण की दुरुपयोग करून घेतला असो. म्हाका एक होड काम म्हूण लेखता. हांव ते चोर कोण म्हणून धोन काडता. तू अशी पुरा उरलेल कुडले हांव पुरा नमगून वापस वत्त म्हूण लेक्कू नाका. आज हांव वता. म्हाका अर्जंट काम आसा. आनी फायदो व पर हांव हांग घेता कळवे. मिगेल भाव म्हूण सांगून कोण अब हे सकडालगी दुड्डू घेतिलो. मुंडास बांधून घेतकय. हे गावान तू म्हाका गोतसल्या वरी मुंडास बांधून घेवचे हांव आनी मिगेल आन मात्र. कोणकीची मुंडास बांधून घेवन सकडांक मिगेल भाव म्हणून नमगुसून दुड्डू घेतला की म्हणू. यो देवा हे मुंडासा निमित्ती अशी पुरा दल्लावे. तुमक दवा कोतस की ते कोण म्हणू गोतसलेरी प्लीज कमेंट्सान तिलसी येती ते. तशींची म्हाका सपोर्ट करूक हांव खंयचे नमुने मनीस म्हूण तुमकां गोतस नवे.
हा आम्हाला सपोर्ट करच्याक मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून तुम्ही हा चांग मनुष्य म्हणून प्रूव्ह करत इथे